नमस्कार. आम्ही खांडेपार खुर्सा कडेन हांगा आसा. जे जाग्यार सकाळी 10 दरम्यान 10 ते 10:30 ह्याच्या दरम्यान हांगा एक अपघात जाल्लो आसा. दोन्ही गाडयो फोंडेचे दिशेन वयताल्यो. एक एग्रीकल्चर गव्हर्मेंटाची सुमो तिका हाडून तेणी फाटल्यानच्यान मारलेली आसा आनी ती जी गाडी आसा ती ऑल्टो गाडी आसा ती गाडी बरी फास्ट आशिल्ली अशी म्हणून हांगा सगळीं सांगता. खूब जाणां अशें ओवरटेक करून ती गाडी हांगा आयले आनी ती ओवरटेक करून वयतना तिका जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची गाडी आसलेली तिका फाटल्यानच्यान धक्को मारलेलो आसा आनी तेन्ना जे ऑल्टोन गाडयेन 2 जाण आसलेले ते जखमी जाल्ले आसा आनी तांकां हांगा आयडी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा गाडयेन जी वयताली ती पणजे वचपाक वयताली, फोंडेच्या दिशेन पणजे वचपाक वयताली. जी धारबांदोडा कार्यालयाची गाडी ती पणजे वचपाक वयताली. तितून एग्रीकल्चर एसिस्टंट ऑफिसर आसलेलो आनी ड्रायव्हर आसलेलो. जेन्ना तांकां फाटल्यान धक्को मारला तेन्ना तांकां हांगा ताका एग्रीकल्चर ऑफिसरा तांकां मातशें वोटाक मातशें मार लागलेले आसा. व्हडलें कांय ना आनी जे ऑल्टोन आशिल्ले तांकां गंभीर दुखापत जाल्ली आसा. तांकां आयडीन हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ खेडेकर.